मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. साळगांव दोग जाणांच्या खून प्रकरणातलो मुखेल आरोपी छत्तीसगडचो रावपी जगन्नाथ भगत हाचे आड लुकआउट नोटीस जारी. नोव्हेंबरांत घडिल्ली ही भिरांकूळ घडणूक. बाळी पंचायतीन बांदिल्ल्या शौचालयाची अवतिकाय. सांडपाणीच्या गाळाक लागून वाठारांत पातळ्यात घाणी. दुयेंसां वाडपाची निर्माण जाल्या भिरांत. बेगोबेग घेवची दखल. थळाव्यांची मागणी धरता नेट. गोंयची फामाद श्री देव बोडगेश्वराचे जात्रेक सुरवात. मूर्ती सजून धजून तयार. भावीक व्हडा संख्येन देवळांक एकठांय. धार्मीक विधींचो घेतलो लाव. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. साळगांव दोग जाणांच्या खून प्रकरणातलो मुखेल आरोपी छत्तीसगडचो रावपी जगन्नाथ भगत हाचे आड लुकआउट नोटीस जारी केल्या. नोव्हेंबराक ताणें साळगांव पंचायती लागसार दोग जाणांचेर जीवघेणो हल्लो केल्ल्याचो आरोप पुलिसांनी केला. नोव्हेंबरात साळगांव वाठारात दोग जाणांच्या खून प्रकरणात खळबळ पातळ्ळी. दोग जाणांची वळख नागवाचो रिचर्ड डिमेलो आनी सोनू सिंग व्यवसाय चलोवपी रिचर्ड वांगडा काम करतालो आनी भाड्याच्या रुमात रावतालो जंय ही घडणूक घडिल्ली. दोगूय बळींच्या गळ्यात सुरींचे जखम आशिल्ले आनी घडणुकेच्या थळार खून करपाचे शस्त्र मेळिल्ले. ह्या गुन्ह्यांवात पुलिसांनी मुखेल आरोपी छत्तीसगडाचो रावपी जगन्नाथ भगत हाचे आड लुकआउट नोटीस जारी केल्या. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. गोंयांत तिसरो जिल्लो कुशावतीच्या प्रस्तावाक तेंको दिवपा खातीर भाजपान आयज पत्रकार परिशद घेतली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी ह्या निर्णयाक लागून केपें, धारबांदोडा, काणकोण आनी कुडचडे हांगच्या लोकांक प्रशासकीय सुविधा सोपी जातली अशें सांगून समीक्षकांनी विरोध करचे परस रचनात्मक सुचोवण्यो दिवचे अशें आवाहन केलां. आयज पत्रकार परिशदेंत भाजपा गोंयच्या फुडाऱ्यांनी प्रस्तावित तिसरो जिल्लो कुशावतीक आपलो तेंको उक्तायलो. नव्या जिल्ल्याक लागून सांगे, काणकोण, केपें, धारबांदोडा ह्या वाठारांतल्या लोकांक प्रशासन सोंपें जातलें. ताका लागून थंयच्या रहिवाशांचो वेळ वाचतलो आनी सरकारी सेवा सोपी जातली अशें भाजपा गोंयचे अध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. प्रशासन सुदारप आनी दीर्घ काळांत नागरिकांक फायदो जावपाचो हेतू आसा अशें तांणी सांगलें. वर्साची सगळ्यांत बरी गिफ्ट म्हणल्यार तिसरो जिल्लो हो अस्तित्वात आयलो 31 तारखेच्या दिसा नोटिफिकेशन इश्यू केले नंतर. हो जिल्लो गोंयच्या तळागाळांतल्या सगळ्या स्तराचेर पर्यंत उदरगतीचो पावंड्या वयलो एक पैलू आसा आनी तो साध्य जाल्लो आसा. कुशावती जिल्ला हो आमचे जे 2 जिल्ले आसात तातूंत भितर आतां हो तिसरो जिल्लो जाल्ले. तालुके उरल्या, गांव उरल्यात अशें तांचो मेळून जो हो जिल्लो जाला ताका ह्या निमतान भितर उदरगतीचे नवी दारां तयार जातली, नवी दारां उक्ती जातली. जिल्लो म्हटल्या बरोबर आमचे कडेन कितें येता, जिल्ला म्हटल्या बरोबर ते प्रशासनीक व्हडले ऑफिस येता, ताका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट लागता. थंय मागीर सगळ्यो बाकीच्यो साधन सुविधा निर्माण जातात आनी हळू ताका स्वतंत्र अशें एक अस्तित्व येता. आनी त्या हातूंत भितर थंय मागीर एक हॉस्पिटल आसूं किंवा नवी स्कुलां आसूं, नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, नवी कनेक्टिविटी आसूं, बारीकांतल्या बारीक लोकां खातीर तेचे फॉर्मात जितली बारीक कामां आसा, बेनिफिशियरी स्किम्स आसतल्यो, म्हणजे बाकीची सर्टिफिकेट्स काडपाचे आसतल्यो किंवा आनी खंयचे उतारे हे वय 14 आसूं कितें बाकी आसा, सगळी ऑफिसां त्या डिस्ट्रिक्टांनी एक ते मेजर डिस्ट्रिक्ट जाल्ल्या कारणान हे सगळ्यात भितर लागीं मेळटा. आनी ते तितलेच कमी भागान भितर तांकां ते प्रशासनीय अधिकारी चड आशिल्ल्या कारणान तांकां मुखार वचपा खातीर आनी एक हो नवो पायंडा. खुबशे जिल्ल्याचे भितरले अशें आसा की आतां पर्यंत केप्यां, सावड्ड्या, कुडचड्या हे सगळ्या खातीर मडगांव हे शहर जाताले. भुरग्यांक नवीन कॉलेजीस जाय जाल्यार मडगांव येवप जाता, शासकीय ऑफिसाक आसलेल्या कामाक मडगांव येवप जाता किंवा आनी अनेक गजालीक लागून संबंद दिवस पिड्ड्यार करून मडगांव येवप जाता. पण त्या खातीर थंय एक संपूर्ण लोड जो आसा वाडट्या लोकसंख्येचो
तो एक लक्षात घेवपाक जाय. कारण पयलीं जेन्ना आशिल्ले तेन्ना आमचें पॉप्युलेशन गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना 5,87,000 आशिल्ले, 5,87,000 आशिल्ले लिबरेट जाले तेन्ना. आफ्टर लिबरेशन 5,87,000 वयल्यान आयज पॉप्युलेशन हेज गॉट अप्रोक्सिमेटली 15 लाखाचेर, आनी त्याच बरोबर ते आतां जेन्ना जनगणना जातली तेन्ना ते 17 लाखाचेर पावतले काय 20 लाखाचेर पावतले म्हाकाय खबर ना. आणि आयज मंत्री इतकी वर्सां काडले तेन्ना एक अनुभव आमचो आसा की आमी जेन्ना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर म्हणून पळयतात आणि त्या वेळाचेर आमचे ग्रामीण भागातले लोक जावं ते एसटी आसतले, ओबीसी आसतले किंवा बाकीचे जे खालच्या समाजाचे बहुजन समाजाचे लोक जेन्ना एक्सेस करतात तेन्ना ज्यो कठिनाई आमी पळयताले की डिस्ट्रिक्ट लेवल फॅसिलिटीज आसतले, ऍडमिनिस्ट्रेशन आसतले, स्कीम्स आसतल्यो, योजना आसतल्यो किंवा बाकीचे सगळे या गोष्टीं भितर आमचे ग्रामीण भागांतल्या लोकांक तशें फावो त्या प्रमाणात एक्सेस मेळनाशिल्ले. बिकॉज मडगांव हो भाग जो आसा सालसेत भागांतले इतके डेव्हलप जाल्ले आसा. देर इज वास्ट डिफरन्स बिटवीन द डेव्हलपमेंट विच हॅज टेकन प्लेस इन द सिटी एरिया आणि आमी कंपेर केले जर जायत मागीर तो सांगेचो भाग आसतलो, धारबांदोड्याचो आसतलो, केपें आसतलो किंवा काणकोण आसतलो, हे खऱ्यांनीच लोकांक एक्सेस ती मेळटालो काय कितें, काय एलाइट क्लास वॉज ऑक्युपायिंग एट अ हायर लेवल आणि ते डॉमिनेट करताले. म्हणूनच एक डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलायझेशन ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन, डिसेंट्रलायझेशन ऑफ डिलिव्हरी ऑफ द सर्व्हिसेस वॉज व्हेरी मच रिक्वायर्ड. विरोधी पक्षाच्या टिकाकारांक जाप दितना दामू नायक हांणी म्हळें, तिसऱ्या जिल्ह्याक विरोध करपी लोकांनी फक्त निर्णयाचेर टिका करचे परस रचनात्मक सुचोवण्यो मुखार दिवंक जाय. येवपी पिळग्यांची गरजो मतींत दवरून तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती फुडाराच्या नदरेन पळोवची अशें तांणी सांगलें. गोवा 365 खातीर लिंजी मिनेझीस आनी ओमकार देशप्रभू. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बाळी पंचायतीन बांदिल्ल्या शौचालयाची अवतिकाय जाल्या. सांडपाणीच्या गळाक लागून वाठारांत घाणी पातळ्यात. दुयेंसां वाडपाची भिरांत निर्माण जाल्या. देखरेख नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती जाल्ल्याचें थळाव्यांचें म्हणणें. अशा घडणुकांक लागून जायत्या सुवातींनी पयशे फुकट गेल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळटा. केन्ना खरसाणीन दखल घेतले काय ही परंपरा चालूच उरतली, वेळच सांगतलो. जे पयशे फंड्स जे आसात ते स्थानीक पंचायत म्युनिसिपालिटी ह्या हांकां दिता आनी तेणी स्वच्छता राखची, स्वच्छता दवरची, बरें टॉयलेट बांदचे अशें म्हणून पयशे दितात, हॉल बांदची. तेच करून आज आमी तुमकां दाखयतात ह्या पयशांचो किती दुरुपयोग जाला. आनी त्याच बरोबर हांगा जे टॉयलेट बांदले त्या टॉयलेटीची किती परिस्थिती जाल्या हेंय तुमकां आमी दाखयतात. आज आमी आसात ते बाळ्ळी आसात आनी बाळ्ळी पंचायतीन 2022 हांगा टॉयलेट बांदले. पूण आज ह्या टॉयलेटी मेंटेनन्स ना जाल्ले कारणान आज टॉयलेटीची पळय किती दुर्दशा जाली ती. हे टॉयलेटीचें जें उदक आसा, सिवेज आसा, ही व्हांवून थंय किडी पडल्या कडेन आसात. हांगा केन्नाय कोणाक डेंगू सारको, मलेरिया, डेंगू हो जावपाक शकता. हेजे पयलीं सुद्दां बाळ्ळी गांवांक डेंगू जाले कडेन आसात आनीक आतांय जातला हितून संभवू ना. ही 100% कोणाक तरी डेंगूचे रोग जे आसा हो हांगा जातलो. कित्याक ह्या टॉयलेटीचें उदक जें आसा हें सगळें भायर सोडले कडेन आसा आनी हांगा फाटल्यान किडी पडले कडेन आसात. आमी कितें म्हणटात की जी स्थानीक पंचायत आसा हेणी 2022 बांदले म्हण तेजे मेंटेनन्स करप कोणें असलें. बांदले म्हण जाले, पयशे यूज केले म्हण जाले, पूण ते मेंटेनन्स करतले कोण. आज तुम्ही पळयात, अरे पंचायत दी उरता गांवां बरेपण करपा म्हूण उरता, पूण आज हेच पंचायतीची पळय किती परिस्थिती जाली. ती टॉयलेटी हितून वचपा आसात, एक टॉयलेट बर ना. तुमी मातशें हितून लक्ष घालचें आनीक हें जें कितें जाले कडेन आसा हेचेर बेगीच्या बेगीन उपाय काडून हे निवळ करून कोणाक तरी चलोवपा दिवचें म्हूण मागतात. पळोवपाक गेल्यार त्या पंचायतीन टॉयलेट बांदिल्ले ती आज अशी अक्षरशः तेची किडी दिसता. ती पळोवपाक गेल्यार तो कोणाक यूज ना हो संडास बांदला. ते पंचायतीन हो राजू सरपंच कोसाय सरपंच आसतना तेणी ते बांदून केल्ले, पूण पंचायत हेजेर मेंटेनन्स काय ना कोण करना. हे किडी जाला त्या हेका आनी अशी हें जाता तेजेर. तेन्ना हे हेल्थ सेंटरार येवन तेजेर इन्स्पेक्शन करचें हेल्थ
लोकांक कितें प्रॉब्लेम जाले असो प्रॉब्लेम जाला की तेजेर डेंगू हे डेंगू जावंक शकता हेजेर जावंक शकता कित्याक हे किडी जाल्ल्या प्रमाणे आनी ते कशें खंयच्यान कितें उडोवन वचपाचें कितें जावपाचें तें आमकां कांय कळना तेजें ते हेल्थान चॅक केल्यार मागीर कळटा तेजें म्हणजे हे सगळें बंद आसा आतां टॉयलेट हय बंद आहा तें उदक व्हांवता सगळें तेजें जे ओपन आसा तेतूंतल्यान उदक व्हांवता उदक व्हांवता हय आनी हे सगळी सिवेजीचे व्हांवत आसलें पूण तें मागीर आतां चड जाला आतां पळोवपाक गेल्यार आतां तें चड जालां म्हणजे हेचेर बेगीच्या बेगीन उपाय काडपाचो हेल्थान पयलीं इन्स्पेक्शन करता येवन पंचायतीक येवन तेणें टॉयलेट खंय आसा तें पयलीं पळोवन तेजें इन्स्पेक्शन करचें आनी रिपोर्ट मागीर तो धाडचो मिनिस्टराक धाडचो तेजेर गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. गोंयची फामाद श्री बोडगेश्वर देवाची जात्रा सुरू जाल्या. भाविकांनी एकवट दाखयत देवळाची सजावट केल्या. थळावे आणि भाविक व्हडा संख्येन देवळाक एकठांय जाले. लोकांची उपाट गर्दी ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात कांय भक्तिमय खीण. श्रीदेव बोडगेश्वर जी आज जात्रा एक ऐतिहासीक अशी पार्श्वभूमी आशिल्ली म्हणजे फाटली 91 वर्सां आणि त्याच बरोबर 33वो हातान जे मनयतात त्या संदर्भात आज देवा कडेन मागपाक सारकें जनतेचे सगळ्यांचे गोंयकारांचे कल्याण कर बरें कर. त्याच बरोबर एक ह्या जात्रेच्या निमतान संपूर्ण गोंय जे आसा ते 10 दिसां भितर ह्या एका पवित्र अशा स्थळाचेर देव बोडगेश्वरा कडेन वेगवेगळे आपली मागणी मागतात. देव बोडगेश्वर प्रत्येकाच्या घराण्यांत पावता आणि ताची किर्ती संपूर्ण गोंयांत आसा. त्याच बरोबर ह्या निमतान आज देवा कडेन मागतना इतलेंच परत एकदां मागलें की गोंयच्या सगळ्या ज्यांच्या मनात ज्यो इच्छा आसा त्यो सगळ्यो पूर्ण करचे गोंयचें कल्याण जाता. बोडगेश्वर देवस्थान हे सगळ्याकीन व्हडलो उत्सव आमी म्हणूंक शकता की पूर्ण गोंयभर एक व्हडलो उत्सव ह्या म्हापशा भितर म्हापशा शहरा भितर जाता. पयले सुवातेन हांव पूर्ण गोंयकारांक म्हापशेकारांक कात्रीजकारांक जे बोडगेश्वराचे बरें मागपी जे आहा सगल्यांक आमचे तर्फेन सगल्यांक ह्या उत्सवाचो अभिजीत भुरगीच्या सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी तेजे आशिर्वाद पूर्ण गोंयभर गोंयकाराचेर ना तेजे बरे मागपी पळय सावंतवाडीच्यान महाराष्ट्राच्यान कर्नाटकच्यान आमचे देशभरचे लोक जे येतात मुद्दम ह्या उत्सवाक भेट घेवपा खातीर तांकांय तेजी आशिर्वाद जावचे हे म्हाजे मागणी आसा. दर वर्सा हांव आशिश बरोबर आनी हांगा देव बोडगेश्वर कडेन पांया कडेन चरणी सदां येता आनी तो फक्त म्हापशाचो राखणदार न्हू तो गोंयचो राखणदार पूण हांव खूब मानता तेजो आशिर्वाद घेवपाक म्हूण आमी येता. तेजो आशिर्वाद सदैव आसचो म्हणजे लोकांक योग्य तरेची बुद्धी विचार बरे येवचे आनी तेंच्या पांयाचे चरणी आयल्यार खूब बरें दिसता मनाक. न चुकता इतल्या वर्सां पूण म्हाका तेणीच वाट दाखयली हांगा येवपाक आनी कंटिन्युअसली हांव येता आनी सगळ्यांचें बरें जावचें गोंयचे जनतेचें बरें जावचें. संपूर्ण गोमंतकांक श्री देव बोडगेश्वर जत्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता. काल वर्धापन दिन बोडगेश्वराचो जालो. आज जत्रोत्सवाक सुरवात जाली बरोबर 12 दर वर्षी प्रमाणे उत्साहीचें वातावरण आसा आनी हे जत्रोत्सव म्हणजे संपूर्ण देशान जगान हो जत्रोत्सव प्रसिद्ध आसा. फॉरेनर येतात, कर्नाटकाचे लोक येतात, महाराष्ट्राचे लोक येतात आणि गोंयचे भावीक लाखो भावीक ह्या 10 दिसांचे दर्शन घेता हांगा आणि प्रत्येकाची मनोभावना लोक हांगा आपली व्यक्त करता आणि त्यांची सगळ्यांची कामां हांगा जाल्लेली आहा. नवसाक पावणारो असो बोडगेश्वर लोक विद्यार्थी वर्ग येता, धंदेवाईक येता, व्यवसायीक येता, सगळे जाण हांगा येवन आपली सेवा अर्पण करता. जी भुरगीं लग्न जाल्लेली आहा ती परगांवी गेल्लेली आहा ती सुद्धा ह्या जत्रोत्सवाक येता. बॉम्बेसून कर्नाटकासून महाराष्ट्रासून सगळे कडसून लोक येता आणि हे देवाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हांगा हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव सगळे भावीक सगळे धर्मीय लोक ह्या बोडगेश्वराच्या पांया कडेन येतात आणि आपली मनोकामना व्यक्त करतात आणि त्यांची कामां देव बोडगेश्वर करून दिता. तशेंच 40-50 वर्सां पूर्वी जेन्ना हांगा लोक जात्रेक येताले तेन्ना वाट सुरू जे आसताले तांकां मार्ग दाखोवपाचें काम बोडगेश्वर करतालो. तशेंच हांगा शेतकार वर्ग जो आसा तेन्ना हांगा कणकेश्वराचें झाड आसलें बरें पीक जावचें म्हणून ते देवाक 5 केळी अर्पण करताले. त्या पासून आयज जवळ जवळ 91 जत्रोत्सव चालू आसा आणि धूमधडाक्यान हो जत्रोत्सव साजरो जाता. प्रत्येक जाण भावीक
ह्या दर्शनाक येयल्या शिवाय रावना आनी आपली मनोकामना व्यक्त करता. टॅक्सीवाले आसूं बाकीचे वेवसायीक आसूं सगळे जाण हांगा येवन आपली मनोकामना व्यक्त करता आनी तेंची कामां जाल्लेली आसा. असो चमत्कारी दैवीक शक्ती प्राप्त आसलेलो बोडगेश्वर ह्या मोठ्या दिमाखान ह्या मंदिरान स्थापन जाल्लेलो आसा आनी संपूर्ण जगाचे लक्ष संपूर्ण देशाचे लक्ष ह्या बोडगेश्वराचें आसता आनी ताका लागून हे सुजलाम सुफलाम हे गोंय जावचें अशी हांव देवा चरणी प्रार्थना करतां. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सप्तकाच्या शेवटाक सुके हवामान आनी नितळ मळब आसतलें. तापमानात थंडसाण जाणवतली. हवामान विभागाचो अदमास. राज्यांत कांय प्रमाणात तापमानात उणाव जातलो. थंड वारे घोळटले. सकाळी आनी सांजे दव आनी दुखे पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची आयएमडीन सल्लो दिला. दनपरां उश्णताय जाणवतली. सांजे वेळार थंडसाण पातळटली. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 19 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. तापमानात व्हड बदल ना. सुके हवामान. नितळ मळब. घोळटले थंड वारे. तापमानात थंडसाण. दनपरां उष्णताय. शेनवारचे तापमान 30 ते 19 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.